नमस्कार पळय प्रायम खबरो. म्हादय आंदोलकांनी हुबळी कदंबाक घालो उजो. पॅसेंजर साल्वार गोंय कर्नाटक कदंब सध्या बंद. कर्नाटकाच्यो एसटी लासल्यो. पॅसेंजराचे हाल. कदंबाची टीम हुबळी. मायनिंग केशींत कॉन्ट्रॅक्टर आदलो मंत्री जोकी एसआयटीन उजरायलो. जोकी म्हणटा पुलीस पिट्टात. साळगांवकारांक परत समन्स. अधिकाऱ्यांची चौकशी. जायका केशींत लुईस बर्जर कंपनी आनी क्रायम ब्रांची मदीं समजिकाय. कंपनी क्रायम ब्रांचीक सहकार्य करपाक तयार. सोनी म्हणटात दुबय वचूंक दियात. हॉस्पिटलांत दोतोराच्या घाळपणान कोलवेचो तरणाटो सोंपलो. दोतोर न्हिदलो. हॉस्पिटलांत तणाव. लोक चाळवलो. रास्ता रोको मागतात दोतोराच्या पॅनला वरवीं पोस्टमॉर्टम. आनी दुबय सावन गोंयांत स्मगलिंगाचे 1.5 किल भांगर. दाबोळे विमानतळार जप्त. 37 सुटकेसीचे व्हील. क्रिमीच्या बॉक्सांत आडिल्लें भांगर. भटकळचे दोगांक अटक. खबरो विस्तारान. गोंयच्यान कर्नाटकांत वचपी कदंबाच्यो 37 बसी बुधवारा दीसभर बंद दवरल्यो. हुबळी सावन मडगांव येवपी कदंबाचे बसीक लोकांनी हुबळी उजो घालो. त्या फाटभुंयेर कदंब महामंडळान कदंबा बंद दवरल्यात. कर्नाटकांतल्यान हैदराबाद वचपी कदंबाय बंद दवरल्या. म्हादय उदका प्रकल्पा वयल्यान थंयच्या आंदोलकांनी हें कर्म केलां. बसी परत सुरू करपाचेर ब्रेस्तारा निर्णय जातलो. आंदोलकांनी कर्नाटकाच्यो 5 बसी जाळ्ळ्यो. त्योय बसी गोंयांत येवपाच्यो बंद केल्यात. बुधवारा फांतोडेर हुबळी बस स्टँडावेल्यान गोंयान मडगांव येवपाक भायर सरिल्ली बस म्हादय उदका प्रकल्प आंदोलकांनी जळयली. बसींतल्या कोणाकच कांयच जावंक ना. आमच्या गाडयेकडे 5 जण मनीस आयले. गोंयान वयता काय म्हणपा लागले. गोंयान वयता काय म्हणल्यार की आमी फाल्यां म्हणटा हुबळी बंद आसा न्ही म्हणटा की आमी ताका सांगले की आमी आतां पावणे 3 सुमार आयिल्ले ते म्हणटा की आमी 3 गाडी सोडली जाल्यार म्हटले 5 पर्यंत आमी गोवा बाउंड्री क्रॉस करतले आनी तांकां सांगून असो परतलो आनी गाडये कडेन तोंड केलें. पयल्या गाडयेक उजो पेट्टा. परिस्थिती पळोवन गोंयान कर्नाटकांतल्या बेळगांव, होसपेट, हुबळी सयत बाकीच्या वाठारांनी वचपी 37 बसी बंद दवरल्यात. ताका लागून कामा धंद्याक आनी बाकीच्या कामां खातीर कर्नाटकान यो वच करपी लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. सद्याक 37 बसी चलता पण आमी कर्नाटका, होसपेट, बेळगांव, हुबळी ते बंद केले. सो रिपोर्ट येतकच मे बी टुमॉरो सकाळी स्टार्ट जाता. परिस्थितीचो नियाळ घेवंक गोंयची कदंबाची टीम हुबळी गेल्या. बसी परत सुरू करपाचेर बिरेस्तारा निर्णय घेतले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कर्नाटकांतल्यान गोंयान येवपी बसी बंद दवरल्यात. आंदोलकांनी कर्नाटकाच्यो 5 बसी जळयल्यात. कर्नाटकांतल्या गोंयकारांक संरक्षण दिवचें म्हूण प्रदेश बीजेपीन गृहमंत्री राजनाथ सिंगाक बरयला. म्हादय उदकाचो विशय शांतीकायेन सोडूंक जाय. गोंयांतय कर्नाटकांतले लोक कामाक येतात. तांकांय गोंयकार आडोवंक शकता म्हूण बीजेपीन शिटकावणी दिली. आमी ह्या देशाचे गृहमंत्री हांकां आज पत्र बरयलां, ईमेल केलें. हे जे दडपशाही हाडून आमचे भितरले बरे संबंद आशिल्ले बिगडपाचो प्रयत्न करतात हेचेर हेंचेर खंय तरी कारवाई जावची. आमचे लोक कर्नाटकान आसात. गोंयकारांक तें संरक्षण मेळचें. आज कितलेशेच कर्नाटकाचे लोक जे हजारो लोक काम करून हांगसर आपले पोट भरपाचो प्रयत्न करतात. आमी केन्नाच तांकां त्रास केले ना. जशें आसा तशें उत्तर भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी दिवपाक समर्थ आसा. कर्नाटकाचे सगळे एसटी बसी आसात. आमी तर विचार केलो, आमी ठरयत जाल्यार त्यो मोल्यां भितर आमी येवपाकूच दिवंक शकचे ना. म्हादयच्या उदका खातीर सध्या धारवाड, हुबळी वाठारांत आंदोलन चल्लां. म्हादयचें उदक वळोवपाचो कळसा भांडोरा प्रकल्प गोंयान सध्या ट्रिब्युनला मुखार वचून आडयला म्हूण थंयचे आमदार आनी खासदार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सांग्यावेले कांतीलाल बेकायदेशीर मायनिंग केशींत कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्टर आनी आदलो मंत्री जोकी आलेमावाक एसआयटीन 2 वरां उजरायलो. जोकी म्हणटा तो मिनेर न्ही. तरीकय ताका आनी चर्चिलाक सध्या फक्त पिडप चल्लां. एसआयटीन मिनेर अनिल साळगांवकाराचे दोगूय पूत समीर आनी अर्जुन साळगांवकाराक आज आपयिल्ले. मात फॉरेनांत बापाय बरोबर आसा म्हूण सांगून तांणी कूस मारली. तांकां परत समन्स काडल्यात. खण खात्याचे दुबावीत अधिकाऱ्यांकय एसआयटी समन्स काडपाची आसा.
समीर आणि अर्जुन साळगांवकारान बुधवारा एसआयटीचे समन्स चुकोवन कूस मारली. साळगांवकाराचो वकील म्हणटा अनिल साळगांवकर बरो नाशिल्ल्यान ताचे दोगूय पूत बापाय बरोबर फॉरेनात आसात. अनिल साळगांवकार फॉरेनात उपचार घेता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बेकायदेशीर मायनिंग केशीत एसआयटीन समीर आणि अर्जुन साळगांवकाराक परत समन्स काढला. बेकायदेशीर मायनिंग केशींतलो आनीक एक आरोपी आदलो मंत्री आणि कॉन्ट्रॅक्टर जोकीम आलेमांव एसआयटी मुखार हजर जालो. एसआयटीन ताका बुधवारा सुमार 2 वरां उजरायलो. जोकीम म्हणटा ताणें कांयच बेकायदेशीर करूंक ना. तो मिनेरूय न्ही, ताणें फक्त मायनिंग मशिनरी दिल्या. I am not a mine owner. I am not a trader. In my life, I am not done trading. I have one firm, Raisa Mining Service, which supply the machine. I had supplied most of the mining company in Goa. Machinery. If supply responsibility for the illegal mining, I want to know from media and the people of Goa. Harassment before my brother and now for me. I am open and God is there with me. God will show the action and you have to truth will come out. Mining who had done illegally, they are just sleeping. And who had a firm to supply the machine, he have to answerable to SIT. I am cooperating. I cooperate with them, and I'll fully whenever they call me, I'll be there with them. सुत्रां सांगतात एसआयटी कांतीलाल बेकायदेशीर मायनिंग केशीत जोखीमाचो हात कितलो तो सोदता. ताका एसआयटी परत आपोवंक शकता. बेकायदेशीर मायनिंग केशीत घुसपल्ल्या खण खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांची एसआयटी चौकशी करतली म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि ओमकार फळारी. जायका केशींत लुईस बर्जर कंपनी आणि क्रायम ब्रांची मदीं समजिकाय जाल्या. कंपनी क्रायम ब्रांचीक सहकार्य करता म्हणून क्रायम ब्रांचीन बुधवारा हायकोर्टाक सांगलें. आतां क्रायम ब्रांच कंपनी कडल्यान डॉक्युमेंट मागूंक धाडिल्ली नोटीस लावन धरची ना. ह्या केशींत कंपनीक आरोपी केल्ल्यान कंपनी क्रायम ब्रांचीक जायकाचे डॉक्युमेंट दिवंक शकना म्हूण लुईस बर्जर कंपनी हायकोर्टांत गेल्ली. कंपनी सहकार्य करता म्हूण हायकोर्टान क्रायम ब्रांची कडल्यान लेखी जाप मागल्या. इतले मजगतीं ह्या केशींतलो आरोपी हवाला ऑपरेटर रायचंद सोनी आपल्याक दुबय वचपाक जाय म्हूण मान्यताय घेवंक स्पेशल कोर्टा मुखार गेला. ताचेर ब्रेस्तारान निर्णय जातलो. क्रायम ब्रांचीन लुईस बर्जर कंपनीक जायका प्रकरणात डॉक्युमेंट दिवचे म्हूण धाडिल्ले नोटीसीक बुधवारा हायकोर्टा मुखार कंपनीन हरकत घेतली. कंपनी म्हणटा क्रायम ब्रांचीन डॉक्युमेंट दिवपा खातीर कंपनीक धाडिल्ली नोटीस कायद्याक धरून ना, कारण जायका लास प्रकरणात लुईस बर्जर कंपनीक क्रायम ब्रांचीन आरोपी थारायल्या. बुधवारा कंपनीची याचिका सुनावणेक आयली तेन्ना क्रायम ब्रांचीन कोर्टा मुखार लेखी कांयच दिल्लें ना. मात कंपनी तपासात सहकार्य करता आनी कंपनी हाचे फुडें अशेंच सहकार्य करीत जाल्यार कंपनीक डॉक्युमेंटां खातीर धाडिल्ली नोटीस क्रायम ब्रांच लावन धरची ना म्हूण क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टा मुखार स्पश्ट केलें. याचिका सध्या स्थगीत दवरची आनी याचिकेचेर फुडली सुनावणी 3 आठवड्यां उपरांत दिवची म्हूण दोनूय पार्टींनी हायकोर्टा मुखार मान्य केला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण लुईस बर्जर कंपनी क्रायम ब्रांचीक तपासात सहकार्य करता. कंपनीन जायका लास प्रकरणात क्रायम ब्रांचीक बँक डिटेल दिल्यात. इतले मजगती जायका लास प्रकरणाचो आरोपी हवाला एजंट रायचंद सोनीन स्पेशल कोर्टा मुखार दुबय वचपाक म्हूण परवानगी मागल्या. सोनीच्या वकिलान कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे: भुरग्यांच्या एडमिशना खातीर वचपाक सोदता दुबय. दुबय चलता ताची ट्रॅव्हल एजन्सी आनी कोणूच पार्टनर ना. हवाला शिवाय आनी खंयचोच गुन्यांव ताचेर गोंयांत नोंद ना. लुई बर्जर कंपनीच्या कांय अधिकाऱ्यांनी आपल्याक फुडें काडलो. केशीत आपली बाजू स्पश्ट करपाक आपूण जावन कोर्टा मुखार हजर. ह्या केशीचो भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर परिणाम जावंक जायना. दुबय धंद्याचे वेव्हार करपाक जाय क्लियर. पार्टनरान धाडल्या मेल. जामिना खातीर हमीचेर मोठी रक्कम दिवंक सोनी तयार. सरकारी वकील म्हणटा सोनीन दुबय वचपाची गरज ना. सोनीच्या आर्ग्युमेंटा आड सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घाल्यात ते अशे: भुरग्यांच्या एडमिशनाची तारीख जावन गेली. आवय बापूय एडमिशना वेळार जायच अशें ना. दोनूय कॉलेजींनी धाडिल्ल्या पत्रांचे एक सारखे फॉन्ट. सोनीन दाखयल्ल्या दोनूय पत्रांचो दुबाव. भागीदारा विशीं सोनीन कोर्टाक डॉक्युमेंट दिवंक नात. कॉलेजींच्या पत्रांतल्यो तारखो आनी एडमिशनांचे रजांव जुळना.
सोनीच्या जामीन अर्जाचेर कोर्टान निकाल ब्रेस्तारा राखून दवरला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक विराम.